गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही होप सो सगळी बरी आहे म्हणून आम्ही बरी आहे सगळी अँड थँक्यू सो मच फॉर युअर लव अँड सपोर्ट मागे चॅनला म्हाका सांगा सद्दां घालपा ब्लॉग येस हांव ट्राय करता सद्दां ब्लॉग घालपाक सो आतां उठला आनी मम्मीन केलो हा चपाती दाखयता ती केल्या हेचो आनी कांदो कित्याक कातूल काय म्हणून सो कित्या आमलेट कित्याक खूब दीस जाले आमलेट खावना हांवें सो ते चिंतिल्लें आमलेट खाता म्हणून आनी बाबा सांगलेलें जाय काय म्हण चपाती तुम जाणाय तो उठले पर्यंत काय खायना तो कसो खावपाना पूण ट्राय करता तेका फीट करपा खावोवपा आनी सेकेंड थींग म्हणटा म्हळ्यार सकाळी फुडें पडलो तोंड दुखपा राश कोतालो ती आनी थिंगा मम्मीन टूप दिलोलो न्हू सो तो धांव तेशी गेलो मायक सोदूंक मागीर गेली हूंय थंयसर ना हा ती शिपो आहल्या तो ते पळोवपाक गेलो फोन येतालो तो धांवन बाथरुमाक उदी आहलो हांयसर धांवनाका रे म्हणलो थिंग पडलो कांय जावना हातीर पीस येयली दिसता हात दुखत म्हूण सांगता हातेशी हा बोहला आनी तो सारको एक्सायटेड आहा सारको म्हळ्यार सारको एक्सायटेड आहा नानी तो खूब तेंप जालो असो रावतालो ती हाडतीक म्हणून आनी पावना आहलो हाडपा म्हाजी कामान सोंपना आहलोलीं आनी पावसाकूय लागून आमी हाटी फुडें सोदलोली ती भरता न्हू तो येता बी न्हू आमगेर तेका लागून सो आतां पावस ना न्हू थोडे दीस सो तेका लागून तिका आमी हाडले आनी आतां आमलेट करता ब्रेकफास्ट करता आनी हांव मातशें पणजे वचून येता कित्याक म्हाका विशालान काम आहा सो विशालान हांव काल वचोन ना आहलोलें कित्याक दोनूच वस्तू कितें घेवपा जाय 2 ते 3 वस्तू घेवपा जाय आनी काल सुनवार न्हू खूब इवनींग टायमान खूब गोड्डी आसा 3 वस्तू लागून खूब गोड्डी लायनींग खूब रावचें पडटलें आहलें आनी घरा पावपाकूय लेट जाता आहलोलो तेका लागून वचोना सो ब्रेकफास्ट करता आनी वयता ती सगळीं ब्रेकफास्ट करून बसली म्हणजे ब्लॉग कमेंट्स करता ना जाल्यार जावपा ना म्हणल्यार रेगुलरली घालपा जाय अप टू डेट येताय ब्लॉग्स तुमकां सो तेका लागून म्हणल्यार ब्लॉगूय कमेंट्स करतलें आनी आमकां सांगता हें करता म्हणलें सो आतां करता ओके हांव मेळटा तुमकां माशरां तुमकां हें सांगता म्हळ्यार हांवें सोपन पडलां म्हाका हांव सपना बी पडनाय म्हाका ओके म्हाका ती सपनांची बी कॅटेगरी हांव लागूना ती कॅटेगरी म्हाका सपन बी पडटा बी म्हाका सपना बी केन्ना पडना चुक्कोन कितें पडली न्हू जाल्यार म्हाका उगडासूय उरनाय ते सपनाचो सो म्हाका ना एक व्हडलें सपन पडलां म्हणल्यार व्हडलें सपन पडलां आनी ते समज तुमकां ते व्हडल्या सपनांतले म्हाका 100%तले 10% भायर उगडास ना म्हाका वखद हातूंतले 10% उगडास आसा म्हाका तोंडा उगडास आसा तीग जे मामी हांव बाबा आनी 2 जाणां म्हागेली दुस्मान म्हाका दिश्टी पडल्या खंय दुस्मान न्हू ती तांकां हांव दुस्मान कसो दिसता सो ती सद्दां न्हू म्हणजे बाबा न्हू हार्म करपाचे प्लॅन्स आसता तेंगेले सद्दां आनी ती म्हाका दिश्टी पडल्या आनी अशेंच दिश्टी पडल्या की परतून बाबाक अशें बाबा आतां आहा तसो ना बाबा ल्हान आहा धाकटो आहा म्हणल्यार वर्साचो बी असो आहा असो दिश्टी पडला धाकटुलो म्हणल्यार देना बारापुरांनी कोण आहा असो धाकटुले भुरग्यांक कशें आनी तेका हार्म करूंक सोदता सेम वे देनाक कसो हार्म केलो तेशी तेका बी हार्म करूंक सोदता सेम कसो पूण देना न्हू तो देनाच भाशेन न्हू तो पूण देनाय आनी कोण अशें म्हाका अशें इतलें उगडास आसा म्हाका आनी हांव म्हणटा आयज कॉल सपन पडलां अशें मम्मी सांगपा पावना मामी गेल्या कामाक मामी कामाक गेले डॅडी तांकां कामाक गेलो आनी हांव आतां उठला न्हू सो आतां सिसील आहा आनी माय आहा न्हू सो तेंकोडे बाबा सांडून वयतलें हांव ती येतली त्या म्हणल्यार येतली आनी मागीर सांजची मिसा वयता तेन्ना वयतलें आनी आतां ब्रेकफास्ट करता हेचें आमलेट करून दवरल्या आमलेट पयलीं सकाळीं उठोन कितें केलां काय म्हणल्यार तुमी पयलीं सकाळीं उठोन म्हणल्यार जिचो म्हाका सपन पडलां तें हांव तुज्या हातीन घालता तूं चोवन घे आनी म्हाका कोण दिश्टी पडल्या पळय मनशां दिश्टी पडल्या ती तांकां बी तुज्या हातीन घालता सगल्यांक तूं पळोवन घे सगल्यांक सो सगळ्यांचें थिंगा काबार जालें सो हांव इतलें सांगूंक सोदता तुमकां बी अशें अशीं हाश सपनां बी पडटलीं जाल्यार ती नाका सगळीं जायना सकाळीं सपन पडटा तें मातशें हें आसता म्हणून सो म्हाका सपन पडलें सुमार पडलें हांव 5 उठलो 7 उठलोलें आनी मामी म्हाका उठयलोलें मामी ती मिसा वयताली सो ती म्हाका उठयलोलें हांव मिसा वयता हें चोय म्हणटा ती सकाळीं मिसा वचोन येयल्या सांजची आमी मिसा
वयतली न्हू पोतून पूण ती आमची गोची आयताराचें वचोंक जाय न्हू मिसा कितें मागीर सांगता तें मागीर कोणा न्हू फादर कितें सांगता न्हू अपडेट कितें दिता तें कोणा. सो ती सकाळी मिसा वचोन येयलें मामी गेली सिसील वचोन येयलें माय आनी हांव सांजची वयतलीं मिसा. सो तेका लागून जेन्ना उठायलें मिसा वयता चोय म्हणून बाबाची सिटीच दवर म्हणून कित्याक लॉक करून काय दार बंद करता अशें लॉक कर आनी वच म्हणलें हांव घरान उठोना. सो तेजे उपरांत मामीन म्हाका उठायल्या उपरांत मागीर पोत्तून हांव जेन्ना न्हिदलेलें पळय तेन्ना म्हाका तें सपन पडलेलें. सो जेन्ना बी तुमकां बी अशीं हार्ड सपनां पडटाना कितें अशें हें जाता ट्रायंक अशें भिरांतीचें बी कितें पडटा न्हू जाल्यार उठा आनी जेजूक सांगा जेजू चोय म्हाका हें अशें अशें कितें दिश्टी पडलां कितें तें सगळें तुज्या हातीन घालता तूं चोवन घे. सो सगळें न्हू तूं चोवन घेतलें. ओके सो तुमी टेंशन घेवपाक गरज ना. आनी ऑलमोस्ट मागीर आमलेट जाली. आतां ब्रेकफास्ट करता चिकूकूय खावयता आनी मागीर समजा भायर सरता ना जाल्यार सांजचे दोन ना ते सांजचे म्हाका मिसा वचोंक जाय न्हू तेका लागून. ओके मेळटा तुमकां म्हाका सांगता नानी दी सर नानी च्या पिली तो आत उठला न्हू दोगांय आत उठलाय न्हू जयता आतां पणजे 2-3 कामां आहाय ती सगळीं करपाची आनी येवपाची. सो हांव वयता काय मामा हें अशें रोखडें येता मगे मोगी बोहला माय हा मोगी आला. सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके पावली घरात बरी भाशेन आनी शूट करून थोडे करून विशालान जालें साप. सो गायज पावल घरा दाखयता म्हाका कितें हाडलें आनी विशालान कांय शूट करूं ना कित्याक म्हणचें आतां गोड्डी आहलो जाल्यार म्हाका बेगिना घरा येवंक जाय आहलें तेका लागून हांव कांय शूट करूंक बी वचना विशाला अशें बसतना ती लायट पळय पडटा. सो दाखयता तुमकां कित्या लागून गेलोलें 2च वस्तू हाडपाक पूण येता तेन्ना हांव घेवन येयलें 4-5 वस्तू. सो दाखयता तुमकां हांव कितें कितें घेवन येयलां आनी कहलें कितें हाडलां तें. एसी लायटा एसी गरम जायना सोंसूं बाबा आनी भायर वत येयला सारकें हरकरीत वत येयला सोंसूं जायना साप वत सोंसूं जायना हा साप. सो दाखयता तुमकां कितें हाडलें. ओके फर्स्ट हाडलें हें न्हू ट्रान्सपरंट बूक हांवें आतां अदमासान हाडलें येता ट्रान्सपरंट बूक म्हणून म्हाका खबर ना आतां कशें तें 70 रुपीज एक पूण 99क 2 मेळ्ळे. ओके हांवें अदमासान हाडलें ट्रान्सपरंट म्हणून म्हाका ट्रान्सपरंट ड्रॉईंग बूक कशें जाय आसलें. ही पेन न्हू तेणें म्हाका हांवें कांय घेवूं ना आहलो ती बट ही पेन तेणें म्हाका आपुणूच कशें दिलें बिलाचेर कितें आहा जाल्यार चोवया. लिस्ट ऑफ 30 रुपीज हां हें तें 30 रुपयाची पेन फ्री अशें मेळ्ळें म्हाका ही पेनां फ्री मेळ्ळें. ओके सो ती दिताय ही फ्री म्हळ्यार फ्री एज सच जायना ती GST मारता तेजेरूच ती जाल्ली बोल्ली GST पळय कितू मारलें 18% हेजेर आनी ते GST न्हू काबार जाताय. सो पेनां फ्री मेळ्ळें ही पेनां हांवें हाडलें. तूं म्हणटा हितू पेनां कितें हाडलें कित्याक जाय पडटा तुका पेनां म्हाका न्हू पेनां भरपूर जाय पडटा कित्याक रिसर्च बी कोत्ता न्हू ग्लॅम कलर रिसर्च बी कोत्ता न्हू तेन्ना हांव पयलीं नोट कोत्ता बुकाचेर आनी मागीर कितें उलयतलें कितें पॉयंट्स खंयचे घालूंक जाय खंयचे पॉयंट म्हाका कवर करूंक जाय तेका लागून म्हाका पेनां भरपूर जाय पडटा. सो एक बार हांवें पेन हाडल्या पूण तेचे पयलीं हांवें बाबागे बुक्स येयलोले झेरॉक्स मारपाक म्हणून झेरॉक्स कित्याक मारल्या झेरॉक्स मारून हाडल्या कित्याक तरी हाडल्या तें मागीर सांगता तुमकां कित्याक तें. सो तेन्ना हांवें 2 रेड पेनां 2 ब्लू पेनां गेलेलीं थिंगा मागीर विशालान आनीक गेलीं आतां कितू हाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेनां हाय 10 पेनांतलीं पळय आतां पयर पणजे गेलोलें पेन घेवन गेलोलें कित्याक हूंय जाय पडटा खंयच्या कितें कोले कामाक गेलो हूंय जाय पडटा तें हांवें हूंय पेन सांडून येयलें खबर ना खंयच्या बँकेन गेलो थिंगा सांडून येयलें तशें काम जाता हूंय वयता न्हू मागीर तेंक ती दिताय म्हणल्यार रावना हांव कित्याक ती दितली आनी मागीर हांव सायन मारतलें तें वरांच्या वरां तेंगे पेनाकूच रावचें पडटा. सो हांव म्हागेलें सगळें हांव घेवन वयता सो दॅट मागीर टायम बेगीन काबार जावपाक युटिलायज जावपाक आनी हांव बेगीन घरा पावपाक. बट थिंगा एक ना एक पेन हांव विसरोन येता. सो ही पेनां हांवें घेयल्या विशालान हेगे रेट सांगता 120 पडलें म्हाका विशालान ही पेनां म्हाका लास्टान विचारलो न्हू कितली रेट कितें पडटा तें. सो हे काडल्या वॉटर कलर्स देनान वॉटर कलर्स मागतालो म्हाका खूब दीस जालो
ते हाडलेले ते बॉक्स शेप ते नाक म्हणटा आपल्या वॉटर कलर्स आसा तेच उजार कर म्हणलें. हें उजार करून आतां म्हळ्यार बॉक्सां चोयलें तेणें वॉटर कलर्स. सो हे वॉटर कलर्स म्हाका पडले 100. हेजे व्हडले काडलेले ते 160 आहलोले. सो ते दवरल्यार मागीर 100चे काडले. सो न्हू एक क्ले हाडला. एक क्ले दाखोवंक ना आजून चोवना तेणें. आहा तो चोयलें तेणें म्हाका कितें कितें पेन वॉटर कलर चोयलें तेणें. सो एक क्ले हाडून दवरल्यार 60 रुपीज पडले. आय थिंक पसऱ्याचेर मेळटा न्हू ते मातशे म्हारग पडटा. 50 रुपयांक धाकटुलेशे मेळटाय, चड मेळनाय. सो हे न्हू केन्नाय ताका हेडो मागता न्हू तो हेडोवपाक हेडो बी ताका ते दिवन बसयता हेडपाक. सो क्ले दिवप ना ताका. एक चॉकलेट पाकिटां एक फ्री दितात म्हाका खबर ना. हांवें 2 पयलींच घेवन येयलेले. वेट आय विल गिव. वेट टेक गो. 2 ओपन पयलीं मांग करून मागीर हांवें स्केच पेन्स हाडल्या ताका बरोवपाक. हो स्केच पेन्स हाडल्याय न्हू ताका स्कॉलान नाजून तांकां पेन्सिलान बरोवंक दिना. तांकां फकत क्रेयॉन्सान बरोवंक दिता. सो ते स्कॉलान क्रेयॉन्स घराय क्रेयॉनूच यूज करता ताका बरोवपाक. मागीर स्केच पेन्स हाडले ताका बेश्टी स्केच पेनूय धरून बरोवपाक कशें. अदरवायज तो दवरता 3 बटर धाकटीनी चिरा पाकीट हाडले. चुडा पाकीट कितें हाडलें काय म्हणून. सो चुडा पाकीट हाडलें मॅफीक धाडपाची. मॅफीके फुडें कोण तरी वयता आनी तो न्हू चुडा ताका लायक चुडा. हांव म्हाका तितलो लायक ना बट ताका चुडा लायक. चुडा स्पेशली फोन मारून नांव दिलोलें ते कंपनीचेर धाड म्हणून. सो कंपनीचे 2 हाडले आनी खंय कंपनी हाडला. आनी एक बॉक्स हाडला. बॉक्स हाडला तेगे वस्तू दवरपाक. क्रेयॉन्स वॉटर कलर्स बी सगळें दवरपाक जालें म्हाजें शॉपिंग आयचें. आनी मेन गेलोलें हांव मॅफीके चुडाच हाडपा म्हणून गेलोलें. ओके चुडा मेन आहलो म्हाका म्हणून देरा सगळें नाक जाल्लेलें घेवन येयला. दिवची पडटा मागीर जाचपास न्हू घेवन कशें. सो ताका लागून. सो मेळटा तुमकां हांव मागीर आमी कागां बी काडटा आनी जेवपाक कितें केलें तें दाखयता. सोदून हांवें अदमासान हाडलेलें. तें अदमासान जालें म्हाजें. 2 तशें येयले बरें येयले. सो ते जाय आहलो म्हाका. आनी हे बॉक्सान वयता की सगळें सामान कायलां. ओके मेळटा तुमकां मागीर. इवनींग मेळटा तुमकां आतां. आनी आतां वयता व्हडलें काय मातशें काम आहा. चोवया शॉप ओपन मेळटो काय ना तें खबर ना. सकाळीं साकूड आसना हाडपाक. सो ताका लागून आतां वयता डॅडी आनी हांव वयता. आयज हांव येयलोलें बाबागे सरप्रायज व्हरपाक. तुमकां आतां दाखयता कितें सरप्रायज तो. ताका म्हाका काल आपयलो तेणी पूण हांव काल येवना आहलोलें. आयज येयला. कालूय येयलो खंय तसो बरो जालो आयज येयलो तें. काल सांजचो बी येयलो आसतलो. सो कितें सरप्रायज बाबागे रिएक्शन दाखयतली व्हरपाक. सांगलोलें तुका सरप्रायज हाडटा म्हणून हांव वयता मम्मा खंय तेगे फ्रेंड येयलोलो. आनी मम्मा सरप्रायज हाडूं वयता म्हणलें तुका. ओके खंय. आनी सकाळीं हांव तें करोना न्हू. आनी हाका चिंतून आतां मेळटो कशें म्हाका. ते आयज संडे न्हू घडये बंद आसत ओपन आसत अशें जालें म्हाका. सो पडटलो. सो डॅडी मुखार दवरला पांयां कड्या फाटल्यान दवरूं ना. ताका सरप्रायज दिवपा जाय. तागे रिएक्शन चोवपा जाय. तूं म्हणटली सगळे हें कोता म्हणून थोडी हें कोताय पूण हे सगळे आमी ताका दिताय न्हू ते मागे वचून दिता. तेणें अशें हें करूं ना. ओके मागे विशान अशें दिता ताका. मागीर गिफ्ट कसो. आनी ताका ह्या बर्थडे थिमा प्रमाणे मेळ्ळो ताका. हे फावटी 4th बर्थडे ताका आमी केलोलो पळय स्पायडरमॅन. सो स्पायडरमॅनाच्या दिसा सांगोन नाल्यार जाल्यार ब्लू कलर सांगलो. सो तेणी ब्लू एक आनी रेड ऑर्डर केलोलो. स्पायडरमॅन येयला आनी ब्लू कलर येयला पूण ब्लू कलर येयला ते चेडवांचो येयला. बाबी डॉलाचो कितें येयला तो. ती एक मुवी आहा पळय स्टार कशें ते ब्लू कलर बाबी डॉल कशें स्टार कशें. म्हाका खबर ना तें नांव कितें तें बाबी डॉलाचें. बाबा खबर आसतली. सो तें नाका म्हणलें म्हाका स्पायडरमॅनू दी. कालूय येयलो खंय. सो बरो जालो काल येवना तें फुडें सांजचो बी येयलो. आनी काल बाबा हॉलिडे बी आहलो न्हू. हाल्या हांवें चिंतलोलें हाल्यां घेतो म्हणून. म्हाका सकाळीं न्हू हाल्यां आनी कितें काम आहा. सो म्हाका पॅकींग बॅग जाय आहलोलें. सो तें चिंतलें ओपन आहा जाल्यार आहा म्हणलें. आहा जाल्यार मेळटलें. सो मेळलें. चोवया आतां रिएक्शन कशें कितें करता तो.
अरे सरप्राइज. Really nice. Slowly, slowly, slowly. Slowly. Hi. You wanted this only, no? I think I was dreaming about it. How you were dreaming? Okay. Keep it there now. After you play, okay? I'll show you how to play. I'll do movie. Okay. Wait. So guys, this Spider-Man ना ते मेळा Spider-Man फुडल्यान आणि तेज बरं हे येला हायड अँड सीक कॅन लेटर येईल तेका हे आणि तेका येला ते भुरग्यांचे ना ते गेमीचे हाड येला तेका. You excited? Yeah. You like it? You like it? Yeah. Excited too. There's a nice flower making this, Papa. Wait. Yeah, not make flower. Nicely play, Mungo. Make. Round make first and then put throw like that. And नीचे माय बहरा. Hi मुर्गे. Hi. चा पीली सा. Happy bye बोली तो Mama. हो. No, I want to play. Yeah, play. Papa making then you play. Okay, throw it. त्यांना सारखं एक्साइटेड तर जायचं असल्या मेळले घरा खेळायचं आता मोबाईल ना देखा आता हो कधी आहे असले गेमी बी कार बी आहे पण No, don't keeping it. ब्लॉग हिंगा काबाक होता सरप्राईज दिला बाबाक तो तुमक बरो दिसलो जाल्यार सांगा फर्स्ट दिसलो तुमकां आतां तो गेम खेळटा तितून हा खेळटा कोण येवपा पूण खेळटा सो बरें जालें सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबाक कोता होप सो तुमकां बरो दिसलो लायक शेअर कमेंट नेक्स्ट ब्लॉगान बाय गायज आतां येतलो ब्लॉग.